नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सोडली बीजेपी. जैतिवंत अपक्षाक घेवन सरकार घडोवपाचो संकल्प. उत्पला उपरांत काणकोणा विजय पै खोतूय बीजेपींतल्यान भायर. साखळे काँग्रेसीचो उमेदवार धर्मेश सागलानीक मोठो धपको. ताचो सामको लागींचो साखळेचो आदलो नगराध्यक्ष रियाजाचो मुख्यमंत्र्याक तेंको. निवडून येतकच फुडली 5 वर्सां एकठांय रावतले. पक्षांतर करचे ना. काँग्रेसीची पणजे महालक्ष्मी बांबोळे फुलाचो खुरीस. बेती दर्गा मुखार प्रतिज्ञा. कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ल्यांक बरे जातकच 3 म्हयन्यां उपरांतूच पयलो दुसरो वा बुस्टर डोज. केंद्राचो नवो नेम. वेंचणूक आयोगान प्रचारा वयलो निर्बंध वाडयलो 31 जानेर मेरेन. पणजेत टीएमसी ऑफिसांत वेंचणूक आयोगाच्या फ्लायिंग स्क्वॉडांत नासधूस. टीएमसीचो दावो. घटणेचो निषेध. मगोन जाहीर केलो आनीक एक उमेदवार. भारतांत बंदी आशिल्ले चायनीज पोकर गॅम्बलिंग करपी तिगांक परवरे पुलिसांनी उखल्ले. 5.5 लाख रुपया. गॅम्बलिंगाक लागपी 20 लाखाचे सामान जप्त. आरोपीचो हवाला कडेनूय संबंध. केस क्रायम ब्रांची कडेन. विरोधकांनी कितलोय प्रयत्न केलो तरीकूय ते कांय सिद्ध करूंक पावना. मंत्रीपदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत पयलेच खेप मिलिंद मिडिया कडेन उलयलो. श्रद्धा संकल्प आमोणकार म्हणटा आरोप फटींग जाल्यार दाम बामा मुखार दिवचे प्रमाण. खबरो विस्तारान. भाजप घडयलो मात पक्ष पयलींचो उरूंक ना म्हण 3 फावटीचो आमदार आनी आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान बीजेपी सोडली. मांद्रेची उरिल्ली कामां करपाचो आनी उदरगती खातीर अपक्ष लढपाचो संकल्प. जैतिवंत अपक्षाक घेवन सरकार घडोवपाचो निर्धार. उत्पल गेलो. विजय पै खोत लेगीत काणकोणा बीजेपी सोडून वेंचणुकेक तयार. निवडून येते की जे इंडिपेंडंट निवडून येतले आणि जे साधारण समविचारी आसात ताणे फुडें सरकार गठीत करपा खातीर तांचो म्हत्वाचो रोल आसचो. आणि जर गठीत करपा खातीर नासलो जाल्यार निदान सरकाराचेर अंकुश दवरपाचें हें तरी काम निश्चित करूंक जाय. पयशांचेर वचूंक जायना. पयशे हांगा उधळपट्टी कोण करूं शकता? जेणे वाम मार्गान पयसो जमयला तोच उधळपट्टी करूं शकता. आपणे पार्टी घडयली मात 5 वर्सां आमदार म्हूण फेल जाल्ल्या सोपटेक तिकेट दिली. आपणे सुरू केल्ले प्रकल्प पुराय करपा खातीर अपक्ष वेंचणूक लढटलो म्हूण पार्टी सोडले उपरांत पार्सेकार उलयलो. पार्टी खंय आदली उरिल्ली ना. हे प्रोजेक्ट गेली 5 वर्सां जेणे झुंपून पळोवंक ना अशा मनशाक उमेदवारी रावपाचो फुडली 5 वर्सां ह्या मतदारसंघाचेर दुर्लक्ष करपाचो काही अधिकार ना. हांवें राजीनामो तयार केल्लो आसा. पक्षाचो प्रदेश अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे हाका एक कॉपी आणि पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी सतीश धोंड हाका दुसरी कॉपी हांवें धाडलेली आसा. पार्टी विथ डिफरन्स दिल्लीना म्हूण काणकोणा सावन विजय पै खोतान बीजेपीक उजरावन काडली. निश्ठावंत कार्यकर्त्यांक गोंयभर कडेक मारल्यात. अस्तित्वाची जाणीव करपाचो खंय वेळ आयला. ते जे भितर अशे तशे घुसपावन येताले ते सगळे पार्टी भितर शायन जावन आपापल्याली काम जी आसा ती त्या लोकांनी करून घेतली आपापल्याली. पण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसा काय ना हे पासून जे लिडर आसा हांगा त्या लिडरांक खबर ना. अशी परिस्थिती जेन्ना जाता तेन्ना ह्या कार्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाची खूबशी पार्टी भारतीय जनता पक्षाच्या पार्टी ज्यो आसा भारतीय जनता पार्टी ताजे जे पळय प्रमुख कार्यकर्ते आसात जे ओल्ड कार्यकर्ते आसात जे
पयलीं सान जे कार्यकर्ते घास मारून पार्टी आहात तांच्या अस्तित्वाची जाण ही दाखोवपा लागून अस्तित्वाची जाण दाखोवपा लागून हांवें आज अपक्ष उबें रावपाचें ठरयलां ह्या मतदारसंघात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांखळे काँग्रेसीचो उमेदवार धर्मेश सगलानीक मोठो धपको. ताचो सामको लागींचो आनी सांखळेचो आदलो नगराध्यक्ष रियाज खानान धर्मेशाचो हात सोडून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो हात धरलो. रियाजाचो तेंको मेळ्ळो म्हण प्रमोद सावंत खोशी. तो म्हणटा मुस्लीम बांधव खंय ताच्या बरोबर आसात. सगलानी म्हणटा आपूण उमेदवार म्हण जाहीर जाल्ल्यान कांय जाण बेठेच भिल्यात. आमी सगळे आमचे लोक हांगा येयल्ले आसा, जमलेले आसा आनी आमचो तांकां आशिर्वाद आसा, सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद आसतलो. सगळ्यात पयलीं आमी आज सांखळेंतल्या सगळ्या ग्रामदैवतांक नमन करून ग्रामदैवतांचो आशिर्वाद घेवन त्या बाबलपिराच्या ह्या पवित्र स्थळांत आमी सगळे जाण हांगासर आसा. बाबलपिराचो आशिर्वाद घेवन आमी इलेक्शनाच्या प्रचाराक सुरवात करता. आमच्या हांगासले सगळे मुस्लीम भाव आमच्या बरोबर आसात. रियाज आसा, बाकीचे सगळे जाण, नाजीर भाई आसा, कमल भाई आसा, बाकी सगळे जाण ज्या मोठ्या उत्साहात तुम्ही सगळे जाण हांगासर जमल्या दाखोवन दिता की तुम्ही सगळे जाण भारतीय जनता पार्टी म्हाज्या बरोबर ह्या येता त्या 14 फेब्रुवारीच्या इलेक्शनाक तुम्ही सगळे जाण म्हाज्या बरोबर रावतले. हांव दत्त महाराजां कडेन मागता आनी बाबलपिरां कडेन मागता की येता त्या निवडणुकीक सांखळेंतल्यान म्हाका तुमी खूब मोठ्या मताधिक्यान तुमचो सगळ्यांचो हे आशिर्वाद जो आसा तो भारतीय जनता पार्टी खातीर कमळा खातीर दिवचो. निश्चितच तुम्ही हांगासर आयल्या, तुम्ही सगळे जाण कमळाक मोठ्या प्रमाणात कमळाक मतदान करतलेच. पण जे आयज हांगा येवंक ना तांकांय तुम्ही सांगपाची गरज आसा, तांकांय तुम्ही कन्विन्स करपाची गरज आसा की आमी मत हे मुख्यमंत्र्या खातीर मागता, आमी मत हे सांखळेच्या विकासा खातीर मागता आनी निश्चित रित्या सांखळेंतली ओवरऑल डेव्हलपमेंट तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या आनी हाज्याय फुडली डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जे देवाचो आशिर्वाद आसाच आसा. म्हणजे बाबलपिरा कडेन तेंच्यांनी सांगणे करता आसतना सांगलें की दोतोराक आमी मोठ्या मताधिक्यान निवडून दिवपाक जाय. त्या बरोबर लोकांचो आशिर्वादूय तितकोच म्हत्वाचो आसा आनी तो जन आशिर्वाद तुमच्या सगळ्यांच्या रुपी उरलेल्या लोकांक तुमी कन्विन्स करतले, उरलेल्या लोकांक तुमी सांगतले आनी आमकां येता त्या 14 तारखे दिसा ह्याय वार्डा वयल्यान मोठे मताधिक्य जे आसा ह्या फावटी आमी अपेक्षीत आसा आनी निश्चित रित्या म्हणजे ज्या पद्दतीन तुमी सगळे जाण हांगा जमल्या त्या पद्दतीन ते मेळटले हाची अपेक्षा करता. सगलांनीक विचारले तो म्हणटा उमेदवार म्हूण जाहीर जाल्ल्यान कांय जाण बेठेच भियाल्यात. हालींच तुमी एज्युकेशन पळयल्ले टिचरींचे, पॅरा टिचरींचे आनी अंगणवाडी वर्कराचे, तेन्ना स्लोगन सगळे म्हणटाले जब जब प्रमोद सावंत डरता है पुलिस को आगे करता है. 2 दीस जाले म्हाजें नॉमिनेशन डिक्लेअर जालां आनी म्हाजी FIR फायल केली. तेजे वयल्यान तुमकां कळटा कोण भियाता तो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. निवडून येतकच फुडली 5 वर्सां एकठांय रावतले, पक्षांतर करचे ना म्हण पणजे महालक्ष्मी, बांबोळे, फुलाचो खुरीस आनी बेती दर्गात वचून काँग्रेसीन देवा मुखार प्रतिज्ञा केली. काँग्रेसीचे 36 उमेदवार अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, केंद्रीय मंत्री चिदंबरम, गोंयचो प्रभारी दिनेश गुंडूराव आनी हेर हजर आशिल्ले. आम्ही सगळे 36 जाण श्रीफळ धरून आम्ही प्रतिज्ञा करता काँग्रेसीन जे आमकां तिकीट दिल्ली आसा त्या हातून आमी निवडून येवन आमी तेवटेन वतना पक्षा बरोबर एकनिश्ठ रावन पक्षाचे उदरगत जाता अशें काम करतले. आमी पक्षा बरोबर एकनिश्ठ रावतले. People have full faith in God
in cross and in dargah also of caste, creed and religion. Goans are known for communal harmony. We have been practicing uniform civil code across the state right from beginning. And that is why we said first we'll go to Mahalakshmi temple. In front of Mahalakshmi, we have taken a pledge that for 5 years we will stay together. I have seen many people who have vanished, those who have taken oath before the God. The classic example was PDF government, who had taken an oath in Damodar Sal in Margaon. दिगंबर फाटी तुमच्या अलायन्स पार्टनरान सुद्धा सेम केल्ले बोडगेश्वर वचून तेंच्यांनी ओथ घेतिल्लो पूण मागीर ते खूप जाण तांकां सोडूनय गेले तो वयर बशिल्लो आसा पळय तो सगळ्यांक पळयता ताचे रिझल्ट आज ताचे शिशुपालाचे 100 अपराध माफ करतकीर कृष्णान सुदर्शन चक्र सोडिल्लें तसो देव सगळ्यांचे पळयता ताचो टायम येता तेन्ना देव ताका बुद्ध शिकयता हें लक्षांत من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ल्याक ते बरे जातकच 3 म्हयन्या उपरांतच पयलो दुसरो वा बुस्टर डोस घेवंक मेळटलो म्हण केंद्रान नवो नेम जारी केला. हे विशीं केंद्रान राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक कळीत केलां. इतले मजगतीं कोविडाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन वेंचणूक आयोगान प्रचारावयले निर्बंध 31 जानेर मेरेन वाडयले. देशांत ओमिक्रॉनाचे 10,000 वयर दुयेंती, गोंयांत आनीक 2,691 कोविड दुयेंती सांपडले, 8 जाण सोंपले. पॉझिटिव्हिटी रेट 36% वयरूच. कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ल्यांनी 3 म्हयन्या उपरांतूच तांचो पयलो दुसरो वा बुस्टर डोस घेवचो म्हूण केंद्रान नवो नेम जाहीर केलो. सगळ्या राज्यांक आनी केंद्र शासीत प्रदेशांक पत्रा वरवीं केंद्रान तशी सूचनाय दिल्या. मजगतीं वेंचणूक आयोगान कोविडाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन वेंचणुकेच्या प्रचारावेलो निर्बंध 31 जानेर मेरेन वाडयला. आतां 31 जानेर मेरेन रॅली आनी रोड शोज आसचे ना. पयल्या फेजीत 28 जानेरा उपरांत राजकीय पक्षांची वा उमेदवारांची पब्लीक मिटींग जाल्यार दुसऱ्या फेजीत 1 फेब्रुवारीसान पब्लीक मिटींग घेवंक मेळटली. घर घर प्रचाराक आतां 10 जाणांक एकठांय वचूंक मेळटले. कोविड निर्बंध पाळून ठरावीक भौशीक सुवातेंचेर व्हिडिओ वॅन्स पब्लिसिटी खातीर वचूंक शकता. गोंयांत कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट अजून 37% वयरूच आसा. शेनवारा 2,691 नवे दुयेंती मेळ्ळे आनीक 8 जाण सोंपले. देशांत ओमिक्रॉनाच्यो केशी 10,000 वयर पावल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे टीएमसी ऑफिसांत वेंचणूक आयोगाच्या फ्लायिंग स्क्वॉडान नासधूस केली म्हण टीएमसी घटनेचो निशेध केला. ऑफिसांत येवन होर्डिंग आनी पोस्टर पेड्ड्यार केल्यात म्हण टीएमसीच्या ट्रोजन डिमेलोन मिडियाक सांगले. तशेंच एकामेकांचे उमेदवार वोट्टात म्हण बीजेपी आनी काँग्रेसीचेर खर टिकाय केली. शेनवारा मगून आनीक एक उमेदवार जाहीर केलो. Somebody is behind this. By not having the real authorities in the picture, then we expect the election commission that they will take action. Because this is not the way to just come and ask for licenses at that point of the time of signboards. Does it happen any time? Does it happen in any business for that matter? Asking for, I could understand you had come to search something here. And then you go down what was kept to be stored, you destroy that, this is right down. And we have got enough evidence about it. But the question is, why this sort of harassment to the Trinamool Congress? We will work to promise the people of Goa a genuine solace for the present miseries and sufferings that the state has had, which is running an illegal, immoral government which ran by buying power from the Congress and putting the people of Goa into miseries and sufferings. The youth of Goa are suffering for a job. Why? Because the so-called two political parties combined and share powers. You take my MLAs, I sell them to you, you run, earn money there, give it to us. मगून केलो 11वो उमेदवार जाहीर. आनंद प्रभुदेसाय निवडणूक लढयतलो कुडचडेच्यान एमजीपी तिकेटीचेर. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. विरोधकांनी कितलोय प्रयत्न केलो तरीकूय ते काय सिद्ध करूंक पावना म्हण मुरगांवचो मिलिंद नायक उलयला. कथीत सेक्स स्कॅन्डल केशीच्या फाटभुंयेर मंत्रीपदाचो राजीनामो दिल्या उपरांत तो मिडिया कडेन पयल्याच खेप उलयला. तो म्हणटा ह्या कारस्थान करपी खंय सध्या देशांत ना. तो गोंयांत पावताच उघड करता म्हण मिलिंद उलयला. दुसऱ्या वटेन संकल्पाची घरकान्न श्रद्धा आमोणकार म्हणटा आरोप फटींग जाल्यार दाम बाबा मुखार प्रमाण दिवचे. हे त्यांच्यानी सेकंड टाइम घडला आता, त्यांच्यानी घडोवन हाडला किंवा ते सेकंड टाइम घडला अशें तरी. गेल्या इलेक्शनाक 5 वर्सां जावन गेली, त्याच्या पयलीं एक 3-4 म्हयने आसतना अशीच एक केस म्हाजेर घातलेली. आनी आयज पर्यंत आमच्या ऑपोजिशनान कितें जर म्हाजेर ट्राय केला कितें घालपाक किंवा चोरी घातली कितें घातलें एकय कडेन म्हाका दिसता ते प्रूव करूंक शकना. नाजाल्यार इतल्यान हांव 3रे फावट आमदार जावचो नासलो. खूब कितें घातलें, इवन कोर्टांतलें बारीक बारीक कितें घातलें उलयता. म्हाका दिसता ते सगळ्या विशयाचेर हांव लक्ष दिवन गेल्लो आनी रावलो जाल्यार हांव आमच्या लोकां खातीर कितें काम करपाक जाय तें करूंक पावतलो दिसता म्हाका. खंय तरी तेंची कोणाची तरी आयडिया आसूंक शकता की म्हाका डिस्टर्ब करात आनी इलेक्शनां लडप. गेल्या इलेक्शनाच्या 6 म्हयन्या उपरांत हे बारीक बारीक स्टोरी चालू जाल्या. हे स्टोरीची डिटेल म्हाका सगळी खबर आहा आनी स्टोरी कोणा कडल्यान चालू जाल्या तीय खबर आहा. आनी तो मनीस हांगा गोंयांत ना आता आनी इंडियानूय ना. ताका हांव रावता म्हणजे कायद्यान कोणा कडेन दावेगी करूंक शकना. कायद्यान रावता केन्ना तरी ताका येवपाक जाय देशाक. तो येतलो तेन्ना उघड जातलो तर तो फाल्यां येता जाल्यार फाल्यां उघड जावंक शकता. म्हणून हांव कांय उलोवना तेचेर, कारण ती स्टोरी स्टार्ट जाता तेच्या कडल्यान. त्या मनशाक रावला सिस्टमॅटीक आमी तेचेर कितें आहा तें कारवाई करपाचो प्रयत्न करतलो. महिला मोर्चाची जी बायलां आसा तांकां सांगपाक सोदता, सपोज तुमकां जर दिसता तुमचो आमदार आसा, तुमचो जो कॅन्डिडेट आसा आतांचो, तेजेर आमी खंय ना खंय हे करता, एलिगेशन घालता अशें तुमकां जर दिसता जाल्यार ताका सांगपाचें तुमी की तुमी खंयच ना, खंयच्याच भानगडीत ना. तो सपोज तो खंयच्याच ते बायलेक तो वळखना, ते विक्टिमाक तो वळखना. सपोज तो त्या बायले कडेन केन्ना संबंध नासलेले, ते प्रेग्नेंट केन्ना जावना, तेणेन तेजें एबॉर्शन केन्ना करूंक ना, जाल्यार हांव एकूच सांगूंक सोदतां तेणेन आमचे जे वास्कोचे जे ग्राम देवता आसा दामोदराच्या देवळान येवपाचें आनी तेणेन नाल्लाचे हात घेवपाचे, आपले फक्त 5 सपोर्टर घेवन येवपाचो तेणेन आनी सांगपाचें देवाच्या फुडें नाल्ल प्रमाण जावन की आपूण हें कांय करूंक ना, आपूण क्लीन आसा म्हणून. उत्पलान पणजे वेंचणूक लडोवपाचें थारायले उपरांत बीजेपीत ताज्या निर्णयाची चर्चा चल्ल्या. उत्पल पर्रीकारान आपल्या निर्णयाचेर फेरविचार करचो. बीजेपी एक व्हडली फामील मेळून काम करया म्हण आदलो खासदार नरेंद्र सावयकाराचो उलो. विरोधांत एकमत नाशिल्ल्यान आनी तांच्या भितरूच गोंधळाचें वातावरण आशिल्ल्यान बीजेपीचेच सरकार सत्तेर येतलें म्हण सावयकाराक विश्वास. जो निर्णय ह्याच पक्षान घेतिल्लो आसा त्या निर्णया वांगडा सगळ्यांनी रावपाक जाय. तुवें जशें म्हटलें की तेज्या वांगडा उत्पला वांगडा चर्चा करता आसतना आमच्या लिडरशिपीनूय तेजे कडेन चर्चा केल्ली. तेकाय वेगवेगळ्या पद्दतीचे सोल्युशन्स म्हणया, सजेशन्स म्हणया ही तेकाय दिल्ली. आनी आमकां विश्वास आसा की आजुनूय तेणें तेच्या निर्णयाचेर रिकन्सिडर करचें. आनीक भारतीय जनता पार्टीच्या एक फॅमिली आसा आनी त्या फॅमिली भितर आमी सगळ्यांनी मेळून मुखार वेवस्थीतपणान काम करचें. जे आमी आयज मुखार वतात आनी जो एक पाठिंबो भारतीय जनता पार्टीक मेळटा तो पळोवन विरोधी पक्ष सुद्दां आयज एका अर्थान हांव म्हणटा ती कन्फ्यूज मनस्थिती भितर आसा. विरोधी पक्षांची आयज तांकां म्हणजे आमी पेपरार वाचताले आमकां अशें कळटालें की ते एकठांय येवन अलायन्स करपाक सोदता किंवा महागठबंधन किंवा आघाडी करपाक सोदता. पूण प्रत्यक्षान तेंचेच कशा पद्दतीचे तेंचेच एकामेका भितर पटना, तेंचेच एकामेका भितरचे ज्या पद्दतीचे डिफरन्सीस आसात ते पळयले जाल्यार निश्चितपणान
भारतीय जनता पार्टी ही गोंयांत सत्तेर येतली हें निश्चित आसा. सात आंध्रेच्या आमदारान गेली कितलीशीच वर्सां जाली कांयच काम करूंक ना म्हण आम आदमी पार्टीचो सात आंध्रेचो उमेदवार रामराव वाघाचो आरोप. भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचे सोडूच सादी उदरगतीची कामां सुद्दां केल्ली ना म्हण वाघाचो आरोप. निवडून येतकच शेतकी शिक्षण आनी नोकर भरतीचेर खंय तो भर दितलो. मजगती आपान आनीक 3 उमेदवार जाहीर केले. हळदणचो मगो फुडारी महेश साटेलकाराची आपांत एंट्री. आज प्रश्न करीन दिसता की मतदारसंघाचो विकास ताणें कितलो केलो, मतदारसंघान रोजगाराच्यो संद्यो कितल्यो निर्माण केल्यो, ह्या प्रश्नाची जापो ताणें दिवपाक जाय. कित्याक तो सदांच म्हणटालो आपूण लोकांक जॉब दिवपाक जाय, आपल्याक डेव्हलपमेंट करपाक जाय. ह्या टर्मान आमच्या मतदारसंघान कसलीच डेव्हलपमेंट जाली ना, कसलोच नवो प्रोजेक्ट पूर्णत्वाक आयलो ना. सगळ्यात प्राधान्यान म्हाजो जो आवडीचो विशय आसा तो शेतीचो आनी ती शेतीची कित्याक ते स्वयंपूर्ण जर ते गांव करतलो जाल्यार हे खाजन शेतीचे रिफॉर्म्स आनी खाजन शेतीक जी दुरुस्ती आसा ती अत्यंत सोपी आसा करपाक, पूण ती कोण करिना कित्याक तितून सगळ्याचे साटेलोटे आसा. तो विशय हांव पयलो प्राधान्यान हातीन घेतलो. दुसरो जो बेरोजगारी आनी शिक्षण, बरे उद्योग, नॉन पोल्युटिंग उद्योग हाडून आमच्या मतदारसंघान ते जर चालना करीत वा आमच्या लोकांक उद्योगधंदे सुरू करपाक मेळत ते आसतले. मजगती आपान आपले आनीक 3 उमेदवार जाहीर केले. वास्को ॲडव्होकेट सुनील लोरान, मांद्रा ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर आणि पर्वरी रितेश चोडणकराक तिकेट डिक्लेअर जाली. हळदणे आपाचे बळगे वाडले. मोगोचो फुडारी महेश साटेलकाराची आपांत एंट्री. और मुझे भरोसा है कि हम सब मिलके एल्डोना में जहां से आप दोनों हैं वहां पे विकास लेके आएंगे, जो बहुत सालों से वहां पर नहीं हुआ, जो वहां के लोगों की डिमांड है. आम आदमी पार्टी जॉईन करपाचें कारण म्हणजे तेंचें जें विजन आहा ते विजनाचेर खंय तरी गोंयचे जे प्रॉब्लम आहा ते सुटावो जातलो. त्या दृश्टीन आमी आयज आम आदमी पार्टी हांवें जॉईन केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्वरी पुलिसांनी शुक्रारा सांजे पीडीए कॉलनीत रेड मारून भारतांत बंदी आशिल्ले चायनीज पोकर गॅम्बलिंग ॲपा वरवीं बेकायदेशीर पयशांचे वेव्हार करता म्हण 3 उखल्ले. 2 जाण बिहारचे, एकलो मध्य प्रदेशांतलो. तांच्या कडच्यान 5.5 लाख रुपया कॅश आनी लॅपटॉप, मोबायल, गॅम्बलिंगा खातीर लागपी सुमार 20 लाख रुपयाचे सामान जप्त केला. आरोपीचो हवाला कडेनय संबंद आसा म्हण मुळावे चवकशेंत दिसून आयला. केस आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयली आशिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीक ट्रान्स्फर केल्या. गोंयांत रावपी कन्नडिगांनी बीजेपीक मतां मारची म्हण कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टरान उलो मारला. तो सध्या गोंयांत बीजेपी खातीर वास्को आनी फातोड्ड्यां प्रचार करता. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयची मोठ्या प्रमाणांत उदरगत केल्या तेन्ना तांकां निवडून हाडपाकच जाय म्हण तांचो प्रचार. I think a lot of Karnataka people are living here and they are doing services here. Last 20-30 years they are living here, and particularly Karnataka people from North Karnataka, from Bijapur, Bagalkoti, Koppala, and Raichur, Gulbarga, Belagavi and Gadag district, Haveri district. A lot of people are staying here and in Goa, and we addressed yesterday. They're looking into their interest and everything. They are almost supporters of the Bharatiya Janata Party. They will vote for the BJP. We requested him, and looking into the national leader, our Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi's leadership, everybody likes here. And in Goa, last 15 years, Bharatiya Janata Party government, earlier under the leadership of Manohar Parrikar and now Pramod Sawant, everything, the BJP government did a lot of things, development works, infrastructure creation, a lot of things have done by the Bharatiya Janata Party government. So, public mood is in favor of the Bharatiya Janata Party. This time also, I am very much confident that Bharatiya Janata Party government will, party will form the government.
मांद्र्या मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचो दीपक कळंगुटकार मोठ्या मार्जिनात जिखतलो म्हण पार्टीचे वावुरपी सांगतात. दीपकान केरी वाठारांतल्यान प्रचाराक सुरवात केली. घराघरांनी भोंवतना लोक खंय सरकारा विशीं तिडक उक्तायतात. दीपकाक खंय मोठो तेंको मेळपाक लागला. बीजेपीन खंय आपल्या पक्षाच्या फुडारी आनी कॅडरांक कोनशाक मारून नाका नाका त्या लोकांक फुडें काडल्यात म्हण दीपक उलयलो. ते युद्धांक घेवन दीपक भाई फुडें सरता आनी आमी सगळे यूथ तेच्या वांगडा आसा आनी सदांच रावतले. आमी जेन्ना कॅम्पेनिंग करता तुमच्या उमेदवाराचे तेन्ना हो उमेदवार कितें हे आमी सांगप आसता. पूण ह्या वेळार म्हाका असो पळयलो की लोकांनी सांगलां दीपक कित्याक जाय, दीपकाचें वेगळेपण कितें. हो ह्या निवडणुकीचो टर्निंग पॉयंट आसता आनी ह्याच पॉयंटाचेर आमी ही निवडणूक आमकांच जिखतले ही म्हाका खात्री आसा. बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. यंगस्टर्स आमकां ऑलरेडी आसा आनी ही खूब मेळत आसा. येवन आमकां मेळटा. हो गांव महाराष्ट्राक एके भाशेन दवरलेलो आसा आनी हें सगलें काम शांती पावयतलो जाल्यार पूर्ण करतलो जाल्यार आयज आमी नाल्लाचो बटन दामूनच दीपकाक विधानसभेन धाडल्यारूच हें सगलें काम पूर्ण जातलें. जर तूं म्हणशीत दीपक म्हणून जर म्हणशीत जाल्यार पार्सेकर सर किंवा उत्पलूच कित्याक गोंयभर सगळे कडेन कितली जुनी मंडळी मेळटली जी आज उकुरड्यार पडलेली आसा पार्टीनसून आनी पार्टीनसून कोणाक थंय सदस्य तिकेट आसात किंवा पोझिशन्स आसात ती गोंयभर लोक पळयतात. पण म्हाज्या एकट्याचें जर तूं मत विचारता जाल्यार पूर्ण ह्या सगळ्याच लोकांचेर अन्याय आसा. तो जुने जे प्रस्थापीत बीजेपीवाले आसात आज बीजेपीन संघ सुद्धा दिसना. जो केडर जो कार्यकर्तो जो बीजेपी दिलो तो दिसना. की पार्सेकर सराचो आशिर्वाद हो दीपका बरोबर निश्चितच आसतलो आनी हे मतदारसंघान काय पलट करपाक पार्सेकर सर दीपका बरोबर दीपकाचे साथ दितले हातून मातूय दुबाव ना. निश्चितच जे हांगा वारें जावपाक लागला प्रचंड प्रमाणात तातूंत दिसून येता की दीपक कांयच ती नक्का म्हणल्यार म्हाका दिसता 4 ते 5 हजार मताचे लीड घेवन निवडून येतलो हे निश्चित आसा. शिरोडेचो सीट भाजपच जिखता म्हण 40 मतदारसंघात चर्चा आसा म्हण सुभाष शिरोडकाराचे समर्थक सांगतात. 15,000 मतां आनी आदल्या परस मोठ्या मार्जिनान जिखतले म्हण बीजेपीचो दावो. सुभाष शिरोडकार म्हणटा घराघरांनी प्रचाराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. आमगे हो सीटूच जिखता म्हण आख्खे गोंयभर 40 मतदारसंघात कळलेले आसा. कित्याक सुभाष शिरोडकाराले काम फाटले गेल्ले ते एक्सपिरियन्स आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे आतां वयल्यान लिडर येता आत्ताच पळय ते आमचो लिडरान फोन केल्लो तुमचे हे दिल्ली सुद्दां पावले म्हणून इतले आमकां ते फोन येता. म्हणजे सांगपाची गजाल म्हळ्यार आमी हो शिरोडेच्यान सीट जिखलो हे 100% जाल्ले आसा. बाकी जे पळय 5-6 जाण रावता ते 2,000 1,500 अशी मार्जीन घेवन आपापल्याले तेंचे भितर लढटाले आनी आमी 13,000 मत घेवन आमी जिखता. इजी तो तुमकां खबर आसा. कितली लीड कितली म्हणटा कितली जवळ 3-3.5 हजाराची लीड मेळटा. म्हणजे पूर लास्ट टाइम मेळ्ळी तेच्या कितली चड वाडटली म्हणजे जितले विरोधक आहा तितली तुमची लीड वाडटली. आमगे तितले वाडटली लीड जातली. विरोधक आसा त्या बरोबरच काम जे आसा पळय लक्षांत घेयात. फर्स्ट टाइम पयलेच खेपेक आमगेल्या मतदारसंघाक 100 कोटीची कामाची मंजुरी मेळिल्ली आसा. इतली मंजुरी केन्नाच मेळूं ना. नोकऱ्या संबंधीचो आंकडो वाडटलो, व्यवसाय संबंधीचो आंकडो वाडटलो. व्यवसायाचे आमी टार्गेट दवरलेलो आसा की आमगे मतदारसंघाक 2022 डिसेंबर पर्यंत 15 कोटीचे भांडवल येवपाक जाय भुरग्यां भितर. ते मागीर डेरी आसूं किंवा एखादी कॉन्ट्रॅक्टराचे तुगेलो बिझनस आसूं किंवा अगदी ट्रेडिंग आनी सप्लायींग बिझनस आसूं ह्या सगळ्या खातीर 15 कोटी रुपया आमगे मतदारसंघात 2022 पर्यंत आमचो हाडपाचो प्रयत्न आसतलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.